2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य केले, एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो आनी ह्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर आयज आमी तुमचे मुखार आयिल्ले आसा। त्याच बरोबर काल बीजेपीच्या पदाधिकारी एक्स एम एल ए दामू नायक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान आमी काल पत्रकार घेतली गेली आनी तातूंतल्यान बी आरोप आमचेर जाले। सो ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागून आयज मुद्दम खास करून तुमचे मुखार आयिल्ले आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना घडले त्या घडचे पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार आशिल्लें ह्या सरकाराक हांवें म्हाजो पाठिंबो दिल्लो। पर्रीकर बाई गेले, तांचे फाटल्यान सरकार चेंज जालें, डॉक्टर प्रमोद सावंत आयले, तांकांय बी आमी सपोर्ट दिलो आनी आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा बरोबर तांची प्रत्येक सुखदुख्खाक जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोंयची बऱ्या खातीर जी डिसिजन घेतात त्या सुखदुख्खाक आमी सदांच तेंचे आशिल्ले। पूण जेन्ना कसलीच कारणां नासतना एक वेगळे तरेचें विधान, वेगळे तरेचें उलोवप आनी बेजबाबदारीचें कित्याक एक सीएम पदाचेर जेन्ना आसता आनी सीएम पदाचेर आसले नंतर एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य जेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हेचो विचार केल्लो गेलो वता। ज्या पद्दतीन हे आरोप केल्ले गेले वता आयचे घडीक हांव तुमकां इतलें सांगूं सोदतां, पायदेव आसा, दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो, तेवटेन बिंबेश्वर आसा, सायबीणमाय आसा आमगेली, पिरा आसा, हांव सगळ्यांक साक्ष करून सांगता, हांव नाल्ल हाती घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें तर हेराफेरी जाले आसत, कित्याक हांव कमिशन खावपाक भोंवता आसत जाल्यार सीएमान स्वता म्हाजे पायदेवळांचें, कित्याक पायदेव आमचें अशें जागृत देवस्थान तें येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक आपल्या कडेन भोंवतालो म्हणून। हांव क्लियर करता ह्या विशयाचेर असं जाय जाल्यार तेणी येवचें सरळ, अशी नाका तरी वक्तव्य करची न्ही। हांव सदांच ताका मानतालो आनी आजुनूय मानपाची परिस्थिती म्हाज्या एटलिस्ट म्हाका विचारता जाल्यार प्रसाद तूं अशे पद्दतीन कितें कितें उलयता, तूं कित्याक अशें उलयता, सरकारान अशें कितें तरी विचारपाक आशिल्लें पूण सरकारान विचारपाची खंयचीच हिम्मत दवरले कडेन ना। तेणी सरळ म्हाजेर हो आरोप केलो म्हणून आयचे घडीच्यान तेजी पळय एक इमेज म्हाजी दोळणकार आशिल्ली ती खंय तरी सायडीन गेल्ले कडेन आसा आनी म्हणून हांव क्लियर सांगता की ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो विड्रॉवल करता। आयज हांवें लेटर केला आनी हो पाठिंबो आयज विड्रॉवल करता। हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली त्या वेळाचेर हांवें कॉर्पोरेशन जें आशिल्लें ताचो हांवें राजिनामो दिल्लो, तें तुमकां खबर आसा आनी हे प्रसार खबरान एकट्यानच केल्लें। आयज हांगच्यान हो पाठिंबो जो आसा तो आतां हांव आमची गव्हर्नरा कडेन वतलो आनी ताका दिले नंतर हो पाठिंबो आयच्या डेटीच्यान विड्रॉवल आसतलो।